नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचो येवकार। हांव समिधा कुंकळकार। आयच्या गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक सुरवात करूया। सविस्तर खबरां पयलीं पळोवयात आयच्यो हेडलायन्स। मडगांव पालिकेंतल्या संडासाची जाल्या आवतिकाय, जनेलां फुटल्यात, दाराक ना खिळी। पालिकेन येवपी लोकांनी उक्तायली तिडक। होळयेचे फाटभुंयेर ज्ञान प्रसारक महाविद्यालयाच्या विद्यार्थ्यांनी तयार केले पर्यावरणपूरक रंग। रसायनाक रंगाक बदला पर्यावरणपूरक रंगाचो करचो वापर, दिलो संदेश। लोकांनी रांदपाचें काय उपाशी रावपाचें? सिलिंडर दर वाडीवेल्यान विरोधकांचो सरकाराक प्रस्न। कोयराच्यो राशी निवळ करपा खातीर सरकार दर वर्सा मोडटा 500 कोटी, सांगता मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत। मांद्रे सावन सुरू जातली काँग्रेसीची हात से हात जोडो मोहीम, विजय बिकेन दिली माहिती। आनी म्हादयच्या बाबतीत सरकार खऱ्यांनीच आसा गंभीर, सेव्ह म्हादय सेव्ह गोवा चळवळींतल्या वावुरप्यांचो प्रस्न। आता पळयात खबरो विस्तारान। मडगांव नगरपालिकेंतल्या बायलां खातीर आशिल्ली 2 शौचालयां सामकी बाबत परिस्थितींत आसात। ह्या शौचालयाची जनेलां फुटल्यात जाल्यार दाराक लावपाची खिळी तुटल्या। ह्या शौचालयांचो उपेग नगरपालिकेंत काम करपी बायला कर्मचारी तशेंच हेर कामां निमतान नगरपालिकेंत यो वच करपी बायलां करतात। शौचालयाची परिस्थिती बाबत जाल्ले कितलेशेच फावट प्रशासनाच्या नदरेक हाडून दिले, तरी लेगीत हो प्रस्न सुटावो जाल्लो ना, अशी माहिती नगरसेवक निमिशा फालेरो हांणी दिली। जाता तितले बेगीन ही शौचालयां सामकी करची अशी मागणी तांणी केल्या। म्युनिसिपालिटीन येयला वॉशरूम यूज करपा जाय म्हूण हांव वॉशरूमान येयलें। फर्स्ट वॉशरूमान गेले जाल्यार भितरल्यान लेज ना, ते हे सायडीन धरपा पडटा, भितरल्यान दारां धरून रावपा पडटा। मागीर हांव सेकंड आसा म्हणून ही सेकंड हितून येयलें। सेकंड येयल्यार तुमी पळोवपाक शकता हे सायडीन फूल ओपन आसा। आतां ही बायलांची टॉयलेट, लेडीज टॉयलेट ही, आनी हे सायडीन सगळ्या ते सायडीन कोणाच्यान हिंग बायल बसता तें पळोवपाक मेळटा वरच आमी तुमी पयल्यार जाता। हांव म्हणटा हिंगा बायलांक सेफ्टी ना। आतां गव्हर्मेंट म्हणटा बायलां सेफ्टी वयर उलयता, पूण हिंगाच सेफ्टी ना। आनी आमी म्युनिसिपालिटी एकूच टॉयलेट आहा जी स्टाफ जावं कोण यूज करता। एक टॉयलेट आहा ती सीपीक आसा, सेकंड आहा ती सीओ आसा। सो आतां आमी सगळीं यूज करतात, आमचे बायलां लेडीज स्टाफ आहा ती टॉयलेट हे यूज करतात, पूण तेंच्यान तांकां सेफ्टीच ना हिंगा। ते सायडीन बायलांसान कोणें हिंग पळोवपाक जाता, हिंग जालो जाल्यार दार धरून तेंच्यान बसपा पडटा। हें सांगपा लज दिसता आमकां की आमी भायल्यान क्लिननेस हें करपाक वताय, पूण आमचें घरूच निवळ ना हिंगा। आनी इतली बायल आसा, हांवें तांकां आतां स्टाफ कोण हिंग येयल्ली तांकां म्हणलें हें तुमी कंप्लेन करूं नाकाय म्हणून। ती म्हणटा आमी सांगलां पूण कोण करना, एक्शन घेयना म्हणटाय ती। सो हांव सीओक आनी सीपीक रिक्वेस्ट करता जाता तितले बेगीन हें रिपेर करचें तेमी। ज्ञान प्रसारक शिक्षण मंडळान महाविद्यालयाच्या संशोधन केंद्रान गोंय जैव विविधताय मंडळ तशेंच गोंय पर्यावरण खात्याच्या जोड पालवान होळी सण मनयतना लागपी प्राकृतीक रंग तयार केल्यात। ह्या रंगाचो उपेग गोंयकारांनी करचो। सैमीक पद्दतीचो उपेग करून 30 विद्यार्थ्यांनी हळडुवो, पांचवो, निळो तशेंच केसरी रंग तयार केल्यात। होळयेची परब मनयतना रसायनीक रंग वापरचे न्हय जाल्यार इको फ्रेंडली रंग वापरचे, अशें आवाहन पर्यावरण मंत्री निलेश काब्राल हांणी केलां।
चार तरेचे कलर केल्ले आसा. वी हॅव यूज 4 कलर्स, दॅट इज वी हॅव प्रिपेर्ड येलो, ब्लू, ग्रीन अँड ऑरेंज. सो परफेक्टली ऑल द हर्बल ingredients are used along. You can say for हळद, for example turmeric. So people have stopped actually growing turmeric. With this, they can even start a new initiative, launch of growing turmeric. So we have prepared yellow by using turmeric. Vixa seeds, these were actually thrown out. These seeds are used by big brands such as Mamaearth to make all this, to make lipsticks, other food products. So these we have used. Again, indigo plant which we have got from outside Goa. This was very difficult. Fermentation process is needed. So all these things have been used. Green, basic jenna color meta. When we get basic color, we can add 2 or 3 colors and make the other colors. So we appeal to the people of Goa to go green, go make a eco-friendly Holi with this green colors. 2 things, main thing. One, they are totally beneficial to the body, no hazard. Second, we are contributing towards the environment. So I appeal to the people of Goa who are all good, तुमच्या माध्यमातून, तुमच्या प्रेस भाव भयणीच्या माध्यमातून, की हे पाटी होली आम्ही हांव म्हणना की रस्त्या वयले लोक जे आसा तेंकडे घेवचे ना, हे घेवचे ना, इट इज इंडिविज्युअल डिसिजन. पूण जेन्ना एक सर्टिफिकेट तुका आज कलर मेळटा, 4 कलर मेळटा, आनी होली आमची भुरगीं, आमची नाजूक भुरगीं कलर तेंचे तोंडाक आनी लायता आमी, आनी आमी होली जेन्ना घेवता जाल्यार सर्टिफायड कलर हो यूज करचो अशी विनंती करता. एवेलेबिलिटी हेजी आमी आतां तुका सांगता ते भाशेन, यू गो टू गोवन, इवन दे वील चिल्ड्रन आमचे ज्ञानप्रकाश स्कुलाचे कॉलेज आसा म्हापसा तेंचे कडेन आसा. एवरीवेअर वी विल गिव एवरीवेअर, जे कुचडे, सांकळी, पणजे, म्हापसा आनी खंयची एरियाक जर जाय आमी तेका सांगता ते भाशेन सेल्फ हेल्प ग्रुप इज ऑल्सो ट्रेन्ड फ्री ऑफ कॉस्ट. सो दे कॅन ऑल्सो मेक देम एट होम अँड दे कॅन सेल इट. सो ह्यो गोष्टी लोकांनी यूज करचे अशी विनंती करता. आणि हे पाटी होली, ग्रीन होली वेअर सर्टिफायड कलर्स वील बी यूज अशें रिक्वेस्ट करून, जशें आज ही आमी आज जो हे केल्ले आसा तुमी पळयता, गो दीस प्रोडक्ट इज इन एसोसिएशन वीथ गोवा स्टेट बायोलॉजी बोर्ड, गोवन, गोवा पोल्युशन, स्टेट पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड अँड ऑल. घरगुती तसेच व्यावसायिक सिलिंडराच्या दरवाढी उपरांत विरोधी पक्षाच्या फुडाऱ्यांनी सरकाराचेर बरीच टिका करपाक सुरवात केल्या. भाजपाच्या डबल इंजिन सरकारान तरी नागरिकांचेर अन्याय करचो न्हय अशें मत तृणमूल काँग्रेसीन उक्तायलां. जाल्यार हे सरकार सामान्य मनशांचें न्हय जाल्यार भांडवलदारांचें अशें आम आदमी पक्षाचें म्हणणें आसा. मजगतीं भाजपा सरकाराचे अच्छे दिन कितें तें सगळ्या लोकांक कळिल्लें आसा आनी ह्या सगळ्या म्हारगायेचो निशेध करपा खातीर काँग्रेस पक्षान आंदोलन जाहीर केलां. स्मृती इरानीन 2011 ₹50 वाडयले तेन्ना म्हणटाले की दॅट गव्हर्मेंट इज नॉट अ आम आदमी पार्टी गव्हर्मेंट म्हणून, अँड दे कॉल देम सेल्फ दॅट दीस इज अ आम आदमी पार्टी बजट. सो हें तेन्ना जेन्ना स्मृती इरानी उलयताले, आतां स्मृती इरानी कित्याक बंद आहा? आतां तुमगे गव्हर्मेंट मरे. सो युअर गव्हर्मेंट इज नॉट आम आदमी गव्हर्मेंट, इट इज नॉट फॉर द कॉमन मॅन. 1117 रुपीज फॉर डोमेस्टीक गॅस, ₹50 हायक केलो म्हणटरी, आनी 2118 रुपीज फॉर कमर्शियल, ₹350 कितें वाडले. हिंग रांदपाचें उपास न्हिदपाचें. म्हाका दिसता आयच्या गव्हर्मेंटाक आनी कांयच पडोन गेलें ना. यू ऑल वॉन्ट अस नॉट टू कंज्यूम अँड नॉट टू इवन ईट फूड. सो इट इज हाय टायम. ताका लागून आम आदमी पार्टीगे फिलॉसॉफी कितें, जे मेन खर्च आसा लायटीचो, उदकाचो, वखदांचो, हो खर्च गव्हर्मेंटान आंगार घेवचो. हो खर्च जर गव्हर्मेंटान आंगार घेतलो थ्रू सबसिडायज मेकॅनायज सिस्टम, तेन्ना मागीर हे दुसऱ्यो ज्यो वस्तू आहेत त्यो लोकांच्यान डिस्पेस करूं जाता. की हो सरकार फकत म्हारगायेचो सरकार. हे सरकाराक आम आदमीचो पडोन गेलो ना, तुमचो पडोन गेलो ना. सामान्य मनशाक ब्रिज्यो आनी फ्लायओवरा गरज ना, कोट्यांनी पयशांचे. सामान्य मनशाक म्हणटात तें एड्युकेशन जाय, हेल्थ सिस्टम जाय, इलेक्ट्रिसिटी जाय, उदक जाय आनी गॅसी सिलिंडर, ह्यो ज्यो कन्ज्युमेबल जाय आमकां डे टू डे बेसीस, हें आम आदमी जाय. टुडे वी कंडेम दीस हायक of the government, and we would want the Goa government to give a subsidized price, put up a subsidy for this so that your people of Goa can at least be taken care, because of this hike. काल जो एकूच असो ना, म्हटल्यार सी ह्या अच्छे दिन आयंगे म्हणून जे ह्या सरकारान सांगिल्ले पळय, ते म्हाका दिसता अच्छे दिन सगळ्यांक खबर आहा. आज तुम्ही पत्रकार भाव जेन्ना आज पेट्रोल तुम्ही घालून हांगा येता तेन्ना तुमकां कळटा आसतलें की कितली आज म्हारगाय वाडल्या ती.
गॅस सिलिंडर ते 50 रुपया करून वाडोवन आज जवळजवळ 1100 क्रॉस जाला. सामान्य मनशाक आज ताजी जी म्हारगाय पळय वाडल्या पळय ती म्हाका दिसता सामान्य मनशाक कळटा. काल लिडर उपोशनान ताजेर स्टेटमेंटूय दिला. आमची महिला काँग्रेस आनी फाल्यां प्रोटेस्ट दवरला अलॉंग वीथ आमचे नॉर्थ गोवाचे जी डिस्ट्रिक्ट कमिटी आसा. आमचो फाल्यां ह्या म्हारगायचेर स्पेशली ऑन गॅस प्रायस जो काल इन्क्रीज जाला हाचेर प्रोटेस्ट आसा. आतां ही म्हणटा ती खरेंच एक वायट गजाल जावन आसा, जाचेर हांव जाल्यार खरेंच निशेध करता. कित्याक सिलिंडराचो इशू इज व्हेरी क्लोज टू माय हार्ट. तुमकां सगळ्यांक खबर आसतलें कितलींशीं वर्सां जालीं इवन 5 रुपया सिलिंडराचे दर वाडिल्ले जाल्यार हांव रस्त्यार देंवतालें सरकाराचे कान आनी दोळे उक्ते करपा खातीर. पूण आयज खंय तरी सरकार बेड्डो जाल्लो आसा. म्हाका दिसता BJPचे ते एक हें आसा, तेणी एक ट्रेंड चालू केल्लें आसा टू फिनीश द कॉमन मॅन. गरीब लोकांक काबार करपा खातीर गरीब लोकांच्या पोटार चिमटो काडपा लागला हो BJPचो सरकार निवडून येता लोकांक न्ही बरें गूड गव्हर्नन्स दिवपा खातीर, बरें इन्फ्रास्ट्रक्चर दिवपा खातीर. पूण आयज पळोवपाक गेल्यार हांगा खरेंच लोकांच्या पोटाक चिमटो काडिल्लो आसा. फाटल्या 50 वर्सां जो कोयराचेर कोयर सांठोवन दवरिल्लो आसा तो कोयर ट्रीट करपाक आतांचो सरकार एका वर्साक 500 कोटी रुपया मोडटा अशें मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान सांगलें. प्लास्टीक वापरपाचें बंद करचें तशेंच रस्त्यांचे कोयर उडोवचो न्हय जाल्यारूच कोयराच्यो समस्या सुटाव्यो जातल्यो अशें डिझास्टर मॅनेजमेंट सायक्लोन केंद्राच्या लोकार्पणा वेळार मुख्यमंत्र्यान सांगलें. 50 वर्सां फाटल्या सरकारान जो कोयर थारोवन दवरलेलो पळय न्ही रे, डंप करून दवरलेलो तो आतां आमी काडटा. सगळे कडेन आमी जाका लिगसी डंप म्हणटात. म्हणजे आमी कशें आसता फाटल्या 1 वर 2 वर 50 वर्सां जालीं कोयरार कोयर काडून दवरला. कोणीच केन्ना ट्रीट करूंक नासलो. कचरो ट्रीट करपाकूच आतांचें सरकार 500 कोटी रुपया मोडटा. कितले वर्साक कमीत कमी 500 कोटी. कोणाचो कचरो रे? लोकांचो, आमचो न्हू. सरकाराचो कचरो आमी वेवस्थीत ट्रीट करता. लोकांनी गोंयभर जो कचरो रस्त्यार उडयता, भायर उडयला, घरांतल्यान काडून उडयला, तो ट्रीट करपाक 500 कोटी रुपया वर्साक लागता. म्हणून म्हजी रिक्वेस्ट आसा, आमी स्वता कमीत कमी प्लास्टीक वापरचें ना हाजेर आमी भर दिवपाक जाय. आमी घरांतल्यान बॅग भायर घेवन वयतले, निदान कचरो प्रत्येक जाणांनी जर ठरयलें की हांव कचरो कमी करतलो जाल्यारूच तो कचरो कमी जातलो, जाल्यार तुमी तो पळयात थंयसर. म्हणजे तुमकां थोड्या दिसांनी घाणीन रावचें पडटलें. सरकार कितले फावटी काडटलो आनी कसो काडटलो? आमच्या घरा भोंवती आमी घरान निव्वळ करता आनी भायर सगळें व्हरून उडयता. आनी ताज्या पासून म्हणजे आतां जे डिजास्टर हो जाला त्या खातीर डिजास्टराक आमी ट्रीट करपाक हें करता. पण फाल्यां सकाळीं ज्या कचऱ्याच्यो समस्या जाल्या ते त्या परिसरांत रावपी लोकांकूच भोगचें पडपाक शकता. ते पडचें न्ही जर आसत जाल्यार म्हाका दिसता आमी प्रिकॉशन्स घेवपाक जाय, आमी काळजी घेवची पडटली. म्हणून म्हाजी सगळ्या जाणांक कळकळीची विनंती आसा की जाता तितको कचरो कमी करपाक आमी सगळ्यांनी काम करचें. काँग्रेस पक्षाच्या हात से हात जोडो यात्रेक उत्तर गोंयच्या तेरेखोल न्हंये कडल्यान सुरवात जावन पुराय उत्तर गोंयांत भोंवडी करून निमाणे सांखळे ह्या यात्रेची सांगाता जातली अशी माहिती काँग्रेस फुडारी विजय बिकेन दिली. ह्या यात्रेंतल्यान गोंयकारांच्यो सगळ्यो समस्या जाणून घेवन त्यो सुटाव्यो करपाचो आमचो ध्येय आसतलो अशें विजयान ह्या वेळार सांगलें. हो जो आमचो प्रोग्राम आसा हात से हात जोडो, राहुल गांधीचो जो भारत जोडो यात्रा त्याचो एक कनेक्ट AICचो प्रोग्राम आसा आनी हो प्रोग्राम जो 12 दीस चलतलो. आनी ह्या प्रोग्रामान स्टार्टींग आमचे मांद्र्या तेरेखोल नदीच्या किनाऱ्यार थंयसर फ्लॅग होस्टिंग आनी बारीकशी मिटींग जावन चालू उरतलो. आनी तशेंच 4 तारखेक सांत पब्लीक मिटिंगान थंयसर हे जातले. तसो हो प्रोग्राम डिटेल आहा ते तुमकां दितले. म्हापसा हल्दोना मागीर आमी ब्रेक दवरला 6 ते 7, 8, 9, 10 जे होळीचे दीस आसा ते. आनी मागीर 11 तारखेच्यान परत म्हापसा आनी हल्दोना, मागीर 12 तारखेक सालिगांव पर्वरी
13 तारखेर पेंजीम, तालिगांव, सांताक्रूज, परत मागीर कुंभारजुवा, थिवीम, बिचोलीम, पेरनेम, मये, ओरये, वाळपय आनी सांकळे हितून सांगता जातली, जे क्लोजिंग नॉताचे जातले, पब्लीक मिटिंगान जातले सांकळे. आनी ह्या प्रोग्रामाक आमी फूल जे इश्यूज आसा, लोकांचे जे म्हणणे आसा, त्या खातीर आमी मागता की लोकांनी आमकां कनेक्ट जावचे. तुमचे कितें विचार आसा, तुमी आमकां कितें सजेशन दिवंक सोदतात ते आमी आयकून घेवन जाता तितल्या बेगीन आमी ते. म्हादयच्या बाबतीत कर्नाटकाचे लोक आणि त्यांच्या राजकीय पक्षांमदी एकमत आसा, हातूंत मात्तूय दुबाव ना. पूण म्हादय वांटोवपा खातीर गोंयकारांचें योगदान कितें आसा असो एक प्रस्न आसा. गोंयकार म्हादयच्या बाबतीत खरेच गंभीर आसात कितें असोय प्रस्न उप्रासले बगर रावना. सेव म्हादय सेव गोवा चळवळ नेटान चालू आसा. पूण म्हादयचे बाबतीत सरकारी धोरण वेगळे आनी समाज वावुरपी तशेंच पर्यावरण मोग्यांचें धोरण वेगळें जावन आसा. लोक आनी सरकारा मदीं एकवट खंयच दिसून येना. हे विशीं सेव म्हादय सेव गोवा चळवळींतलो वावुरपी प्रज्वल साकरदांडे कितें म्हणटा तें पळयात. पूण कितें आसा, केन्ना केन्ना हांगा वेगळे वेगळे तरेन राजकीय दबाव येता किंवा प्रेशर येता आनी कितें कितें जाता आनी मागीर आनी लोकांनी फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट म्हणल्यार हो खंयच्या तरी एक पॉलिटिकल पार्टीचो विशय आसा किंवा आमी म्हादय खातीर भायर आयले जाल्यार हांकां वायट दिसतलें, ताका वायट दिसतलें, सरकाराक वायट दिसतलें. सरकारान लोकां बरोबर रावनूच हो विशय फुडें व्हरपाचो न्ही. सो कर्नाटकाचें कितें जाता, दे आर ऑल युनायटेड irrespective of political parties, the government, people are together. हांगा तशें ना. हांगा सरकाराचें एक हें जाता, सरकाराक दिसता आमी जर कसलोय मुवमेंट केलो दॅट इज अगेन्स्ट सरकार म्हणून. सो इट इज नॉट अगेन्स्ट सरकार. सरकार शूड स्टँड विथ पीपल आनी सो थंय खंय तरी मातशें तें गॅप पडटा आनी मागीर तो मुवमेंट इज गोईंग ऑन. इट इज गोईंग व्हेरी स्ट्रॉंग. सो पब्लीक मिटिंगो चालू आसा, सो सगळें इट इज गोईंग ऑन. बट पीपल हॅव टू कम आउट इन लार्ज नंबर्स. पीपल हॅव टू सपोर्ट. सगळ्या लोकांनी सामकें युनायटेडली सांगपा जाय की आमची म्हादय आमी कशें दिवचें ना म्हणून. जशें कर्नाटकान दे ऑल कम आउट इन लार्ज नंबर्स, तशें जावपाक, तशें तें खंय तरी जायना म्हणून प्रॉब्लेम जाला. म्हादय उरली ना जाल्यार गोंयच्या सैमाचेर खोलायेन परिणाम जातलो असो भंय गोंयकारांक सतावपाक लागला. ताकाच लागून उत्तर गोंया सयत दक्षिण गोंयांतूय ह्या विशयाचेर लोकजागृताय जावपाक लागल्या. ह्या म्हादयच्या आंदोलनात बेजिकली दोन तरांचे गोंयकार आमकां दिश्टी पडटात. एक शासनाच्या दबावाक लागून लाचार जावन घरांत बशिल्ले, आनी दुसरे म्हादय पर्यावरणाचो विशय आनीक आमच्या संस्कृतायेचो, आमच्या अस्मितायेचो विशय म्हणून मुखार आयिल्ले. आनी हो सायजेबल आसा ही संख्या, हाचो अभिमान आसा आनी आनंद आसा. म्हाका दिसता आज म्हादयचें जें आंदोलन आसा तें गांवांनी पेटपाक लागलां, गांवांनी जागृताय जावपाक लागल्या. आनीक राजकारणाच्या पलतडीन वचून, कारण म्हाका खबर ना सरकाराक कित्याक दिसता की हें आंदोलन सरकाराचे विरुद्ध आसा म्हणून. खरें म्हणल्यार हें सरकाराची जी भुमिका आसा ती जर प्रामाणीक आसत जाल्यार हें सरकाराक सपोर्टीव आंदोलन आसा. आनी म्हणून म्हाका दिसता सगळ्या पार्टीचे, इन्क्लुडींग जे शासकीय म्हणजे सरकार पार्टीचे जे हे आसा कार्यकर्ते, तांणी खरें म्हणल्यार उक्तेपणी ह्या आंदोलनात येवपाची गरज आसा. आनी आंदोलन बरे तरेन चल्लां. गांवांनी लोक मुखार येवपाक लागल्यात, आपलो सक्रीय सहभाग दाखोवपाक लागल्यात. केन्ना केन्ना तो फक्त उपस्थितीच्या स्वरुपांत आसता, पूण तोय म्हत्वाचो आसता. आनी म्हणून एके वटेन न्यायालयीन लढाई आनी दुसरे वटेन ही रस्त्यावेली आंदोलनाची लढाई, ही दोन्ही पॅरलल वतात, खूब बरे तरेन वतात, प्रभावीपणान वतात. आनी आमकां खात्री आसा की हो म्हादयचो विशय आयज नाल्यार फाल्यां आमी जिखतले लोकांच्या नेटाचेर. म्हादयचें उदक बंद जालें जाल्यार उत्तर गोंय सुक्यार पडटलें आनी दक्षिण गोंयच्या वाट्याक येवपी उदक वांटून घेवचें पडटलें असो भंय दक्षिण गोंयच्या लोकांक सतावपाक लागला. पळयात समाज वावुरपी सांतान परेराचें मत. आनी जरी तरी हें जरी उदक कर्नाटकाक डायवर्ट करपाक दिलें जाल्यार आमकां गोंयकारांक पिवपाक जावं आमगेले फॅक्ट्रीनी तशेंच शेतांक आमकां उदक उणी पडटलें. आनीक सावथाक जें आमगेलें सेलावली डॅमानसून उदक येता तें सावथा मेळटा, तें डायवर्ट जातलें आनी आमकां सगल्यांक उदक कमी पडटलें. बट हो आज आमगेलो सरकार आहा, हो जो म्हाका दिसता पापेट टायप हेंगेलें काम चलता. हो सरकार आमगेल्या गोंयकारां कडेन आमगे जिविता कडेन हेळपाक लागलो आहा, आमगेल्या उदका कडेन हेळपाक लागलो आहा.
आज म्हाका दिसत ते भाशेन हें आख्खें उदक ते लोकांक पिवपा न्हू कर्नाटकाच्या, बट हें कोलाक लागून जे डायवर्ट कोताय. हांव मागोता एक गोंयकारा कडेन, तुमी हे म्हादय जे आमगेले आंदोलन आहा तेका तुमचो मोठ्या संख्येन तेंको दिवचो. म्हादय उरली ना जाल्यार गोंयचो सैम, संस्कृताय आनी अस्मितायेचेर खोलायेन परिणाम जातलो. ह्याच भयाक लागून पर्यावरण मोगी समाज वावुरप्यांनी चळवळ उबी केल्या. ही चळवळ कितली यशस्वी जातली हे येणारो काळूच थारायतलो. गोमंतक टीव्ही खातीर गौरांग प्रभू मळकर्णेकारा सयत सुशांत कुंकळकार. पेडणेच्या भूतनाथ देवस्थानाच्या लागसार आशिल्ल्या कोयरा प्रकल्पाच्या फाटल्यान एका प्रकल्पाचें काम चालू आसा. ते खातीर पेडणे पालिकेची कसलीच परवानगी घेवंक ना. सध्या शेड उबारपाचें काम चलता. बिरेस्तारा आमदार प्रवीण आर्लेकार आनी नगरसेवकांनी थंय वचून पळोवणी करून हें काम बंद उडयलें. रस्ते उबारप, शेड उबारप, सामान हाडून दवरप हाची कांयच सूज पालिकेक लागूंक ना. हे विशीं लोकांनी अजाप उक्तायला. दोन 2013 ह्या वर्सा उक्तावण केल्लो पेडणे पालिकेचो कोयर प्रकल्प फाटली कितलीशीच वर्सां जाली बंद आसा. ताका लागून पेडण्यात कोयराचो व्हडलो प्रस्न आसा. देखून बेगोबेग मुख्यमंत्र्या कडेन उलोवन हो प्रस्न सुटावो करतलो अशें आश्वासन पेडणेचो आमदार प्रवीण आर्लेकारान दिलें. बिरेस्तारा पेडणे पालिकेच्या कोयर प्रकल्पाची पळोवणी केल्या उपरांत तो उलयतालो. आयज आमी हेतून पंचायतीन आमच्या म्युन्सिपाल्टीन आमच्या कचऱ्याच्या बद्दल आमी हें करपाक, कित्याक खूब तेंप जालो हो आमचो कचरा प्रोजेक्ट आहा पळय तो बंद आहा. तेका लागून आयज आमच्या, कित्याक ही आमचे हेका म्युन्सिपाल्टीक इनकम, तेका लागून आमी आयज भेट गेल्या. खूब तेंप जालो हांव येवंक नासलो हांगा. आयज भेट घेवन कित्याक बंद पडला हो आनी कितें फुडें हेजो प्रोसेस आहा तो पळय ते आमी पळोवन घेतले. आनी जाता इतले बेगीन म्हाजो विचार आहा, कित्याक कचऱ्याचे हे प्रॉब्लम पयलीं सॉल्व जावंक जाय. कित्याक पेडण्यान म्हाका दिसता म्युन्सिपाल्टीन हो आहा पळय होच आमचो व्हडल्यान व्हडलो प्रोजेक्ट हांगासर जावंक जावो. कित्याक पेडण्यान हांगासर कचऱ्याचे प्रॉब्लम आतां सॉल्व करिना जाल्यार इन फ्युचर आमकां पेडण्यान खूब प्रॉब्लम जातले. तेका लागून जाता इतलो बेगीन हांव CM कडेन बसोन जाता तितले बेगीन हे आनी विश्वजीत सरा कडेन बसोन हे प्रॉब्लम जाता इतले बेगीन सॉल्व करपाचे हांव विचार करता. वादळ वा सैमाक धरून कसलीय आपत्कालीन परिस्थिती आयल्यार लोकांक तात्पुरतो 1 म्हयनो रावपाक आपत्कालीन व्यवस्थापन इमारत सांकवळ वाठारांत बांदल्या अशें मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान आपत्कालीन वेवस्थापन केंद्राच्या उक्तावणा वेळार सांगलें. ह्या आपत्कालीन वेवस्थापन इमारतीत 500 वयर लोक रावपाक शकतात. सगळ्यो सुविधा ह्या इमारतीत उपलब्ध आसात अशेंय मुख्यमंत्र्यान सांगलें. सैमाचो इबाड जायनासतना जाता तितली सैमाची कुयदाद करची अशें सहकार्य मंत्री सुभाष शिरोडकरान सांगलें. जे तुम्ही म्हणटले की ही शेल्टर जी बांधल्या जे मेन इंटेंशन इन ड्युरींग द डिजास्टर लोकांक 500 लोकांक रावपाचे प्रोविजन हांगासर आसा. आतां केन्ना डिजास्टर जाता आमकां खबर ना, बट चुकून केन्नाय जालो जाल्यार सुद्दां एट अ टायम म्हणजे खंयसर उदक आयलें, एखाद्या वेळार म्हणजे व्हडले पूर आयले, झाडां पडली आनी लोकांची घरां जर नश्ट जाली, त्या घरांक
टेम्पररी लोकांक एक म्हयनो जरी टेम्पररी दवरचें पडलें आमकां तांकां दवरपाची सोय आहा, त्यांच्या टॉयलेटाची सोय आहा, तांच्या किचनाची सोय आहा, तांच्यांनी जेवण करून तांकां रावं येता, त्यांच्या भुरग्यांक सगळें तुमी वयरसून सकयल पर्यंत जर तिनूय फ्लोर पळयले जाल्यार तुमच्या लक्षांत येतलें ही सगळी सोय फाल्यां सकाळी आमी एवेलेबल करून दवरल्या. आनी ती अशी ना की ती पर्टिक्युलरली खंयच्या लोकां खातीर आसा अशें न्ही. जो गोंयांत रावता आनी ज्याचेर जें संकट येयला ताज्या खातीर ती सोय आहा आनी म्हणून ताजें प्रोविजन आमी केलां. आनी इतकेंच न्ही, तितून जी सिस्टम एवेलेबल आसा म्हणजे एकदां जर आमी पणजेंतल्यान सायरन दिलो जाल्यार डॅट सायरन म्हणजे आमची जी 11 सेंटराचेर आसा त्या 11 सेंटराचेर तो सायरन वाजतलो. आमची डिजास्टर मॅनेजमेंट टीम एक्टीव जातली. पूण उदकाची गरमी वाडलेल्या कारणान दर्याची गरमी वाडलेल्या कारणान फाटल्या 4 वर्सांत 4 सायक्लोन जाले आनी म्हणून तेजे उपाय करपाक पडटा. आनी तेजे उपाय जाय एक उपाय आसा तो म्हटल्यार ग्रीनरी ही आमच्या एरियेन आमच्या फाटल्या वटच्यान फुडल्या वटच्यान मुखारल्यान सायडीन ही ग्रीनरी वाडपाक जाय. आमी वास्ट डेव्हलपिंग म्हणून अशें सोडून जावचें ना. आमी घेवच्यान दाबोली डेव्हलपिंग आसा म्हणून सोडून जावचें ना. पणजे सिटी आनी डेव्हलप जाता, बिल्डिंगाचेर बिल्डींग येता. आमी ते करपाक जाय ना अशें न्ही, पूण इतलें न्ही, ताका लिमिटेशन आसपाक जाय. आनी निसर्ग जो आसा पळय लक्षांत घ्या, नोबडी कॅन टेक ग्रँटेड निसर्ग. गोमंतक टुडे हे बुलेटिन हांगाच सोंपता. आतां रोखडेच पळयात आवाज गोंयचो बुलेटिन. खंयच वचूं नाकात, पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.